सदांचे भाशेन आज BSc मिटींग जाली आनी 3 दिसांचो जो हे सरकारान आज असेंब्ली सेशन मांडून घायला सो ते वी ट्राय टू पुट आवर फूट डावन की हे 3 दिसां जे तेम स्केड्यूल मांडला ते स्केड्युला प्रमाण जे इश्यूज आहे ते इश्यूजाचेर टायम कित कोण मेळटलो तुम्ही सप्लिमेंटरी बजेट घातले सप्लिमेंटरी डिमांड्स घालून ते पास करतले पूण 39A गेले ते पाट उलोवपाक दिवना बिल जाल्ली हे पाट बिल्स नाही सो सगळ्यांनी एकठांय जावन मागले की वेनिसडे जाता जाल्यार अलॉट करचो बिलार तेंय जायना म्हणून हे केलें फायनली आमी एकठांय जावन सगळ्यांनी विजयान एक 3 पॉयंट मांडले अनएम्प्लॉयमेंट आहा म्हणून तितून लँड इश्यूज घातले आमी मागीर एक ताकासो एक नोट मारून इन्वर्ट केलो की 39A स्पेसिफीक आमकां टायम दिवचो आणि ते आज बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटिंगेचेर तुवें एश्युरन्स दिवचो सो द स्पीकर हॅज कन्फर्म दॅट ही एक्नॉलेजीज आवर रिक्वेस्ट आमगे रिक्वेस्ट तो एक्नॉलेज करता आणि तेणे म्हळें की तुमगेले हो जो टायम मागला तेजेर तुमी हो तुमगेलो रिक्वेस्ट फ्लोरार घालाय आणि आपण तुमकां हो टायम दितलो हे तेणे आज एश्युरन्स दिला सो आज गोंयकारांक एक कळपा बरें की आमी इतली पासून सांगले तेका की तुमी जरी तरी असेंब्लींत आमकां उलोवपाक टायम मात दिवपाक हें करताय जाल्यार आमी अशें करून प्रेसान भायल्यान उलयन वॉट इज द हें प्रेसान बी कोणाय जनरल पब्लीक कॅन स्पीक लायटी इश्यू आहा म्हादया इश्यू सगळे इसरून गेले जुना म्हयन्यानी पाट पावस ना फेब्रुवारी म्हयन्या इलेक्शन सुद्दां जाता जाल्यार इलेक्शन टायमा उदक जावपा ना आमकां डिस्ट्रिब्युशन PWD वॉटर डिपार्टमेंट वोंट एबल टू डिस्ट्रिब्यूट वॉटर उदक आसपाना त्या टायमार हेजेर डिस्कशन जावपा जाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्कशन जावपा जाय E20 तुमचे चोयले जाल्यार E20 लागून आतां सगल्यो हांव कितले जाण मेकॅनिकाक उलयलो ते म्हणटा कार्बोरेटरा प्रॉब्लम सो E20 लागून इश्यू आहा सो ऑल दीज टॉपिक जो तूं उलयतलो हांवें 5,500 हांवें लेटर्स ऑब्जेक्शन्स हांवें सायन मारलेल्यो ऑब्जेक्शनां मुगे कोणचे 5,500 एगेन्स्ट NDA म्हणून कायदो हाडलो खंयसून आतां तसोच आहा सो हे सगळें डिस्कशन करता जाल्यार इज द टायम इनफ 5,000 जर तर लेटर हांव एकलोच आमदार जरी तरी मुखार घालता इलेक्ट्रिसिटी बील जर तर मुखार घालता हेजेर उलोवपाक टायम जाय आनी हो टायम हे 3 दिसांनी इज नॉट इनफ एट ऑल सो आय थिंक वी हॅव टोटली ट्राय टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर वी ट्राय टू कंडेम ऑल वॉट इज हॅपनिंग इनसाइड फायनली देर वॉज अ लिटल बिट ऑफ अ रिलीफ की 39A आमगे जो डिमांड आहा ती टायम दिवचो म्हूण थिंग घालचो असेंब्ली जे दिसा कॉमेंट्स जाता थिंग घालचो आनी तो टायम तो अलॉट करून दिवचो म्हूण स्पिकरान सांगला बट टोटल फेलियर ऑफ दीस गव्हर्नन्स लोकां कडेन एकूच मुगे रिक्वेस्ट की तुमी हे पाटी टायम काढून असेंब्लीक चोयात तुमी येयात तुमी रावात येयात कम हियर एट द असेंब्ली सेशन मेक टाइम फॉर गोवा प्ले कार्ड्स करा या कोण कोणा हुंय धाडवपा ना मॅक्सिमम ते तुमकां कडेन हाडायत भायर ते हाडावन थिंग प्रोटेस्ट तुमी बरे भाशेन बसून रावा जात ते भाशेन आपल्यागे मोबायलाचेर चोवा आनी वॉयस युअर तुमगे जो आवाज आहा तो वॉयस आउट करा 33 जाण आहा ते 33 जाण जे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आहा तुमगेले लायटी बिलांचेर हे 33 जाण भितर उलोवपा ना 33 दोग जाण आउट जाले 31 आसा न्ही ते पिड्यार म्हणजे रवी नायक आनी जेनिफर मनसार 31 सो 31 पूण 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा ना रे 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा मुगे म्हणप कितें 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीज हांव कोण पिड्ड्यार जाले ते कॉन्स्टिट्युएन्सी पासत देखून कोण उलोवपी ना त्या लोकांक भायर येवन आपल्यागे मुद्दो मांडपाचो सो दॅट इज द होल सिरियसनेस कोण उलयतलो जेनिफरा गेले बाय रवी नायका गेले तेंगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी वचता जाल्यार कोण उलयतलो तेंगे लायटी बिला लागून कोण उलयतलो तेंगे NDA जाल्यार कोण उलयतलो तेंगे सेटलमेंट जरी तरी शेतां आहाय ती सेटलमेंट केले कोण उलयतलो सो ऑल दीज आय थिंक पीपल नीड टू कम आउट माय ओनली रिक्वेस्ट इज की लोकांक भायर येचे आनी म्हाका ते मुखार वचचें थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर